सुरवातेक आमी गीत घेवया पेज नंबर 100 G7 हो तो येता. मोळबा दोवावरी जोयतीवंताक देंवय पावसावरी कुपांतलो तो देंवन येवं उक्ती जावन जमीन आनी उपजू आमकां सोडवणार. ही कल्पना मनात धरून तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो योकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवन आमचें जिवीत जशे भशेन जोम बावतिस्तान आपूण न्हय पूण हांव ताचे पासत गोवायकी दिवंक आयलां. आमी सगळीं जाणां जेजूचे कुडीचे सांदे आमी ताका गोवायकी दिता. तर आमची गोवायकी ताणें दिल्या त्या प्रमाणे आयज घडोवन येवच्याक आमकां देवाचें उतर सगळें कळीत करतलें. तुमची खाजगी मागणी तेसां आसात ती मनांत धरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीती तेसां आसात ती मनांत धरून ह्या मिसान आतां भोक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं देवाची भुरगीं. देव आमकां विस्वासी आसा. आमी ताका विस्वासी रावंक वय आमी रावता पूण पातोक आमकां ओडून घेता आनी आमकां आपल्या ताब्यांत करता आनी खरी आमी विस्वासीपणी जियेना. तर ताका लागून हें पातोक काडून उडय म्हणून ताका सांगया. पूण आमचें पातोक कितें तें आमी जाणूंक जावंक जाय. आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया आनी कसल्या पातकांनी आमी आमचें जिवीत सारता तें पळोवया. आनी ह्या पातकांची दूख धरून देवाची बोगसणी मागया. सगळीं जाणां बरोबर काळजांतान म्हणया, हांव पातकी सुरपू दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांचाक वर मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोरपुदिदात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांचे जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा, तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टां आनी खुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतदान आयकुया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, पापसोल्ल्या काळजाक बरी करूंक, कोयद्यांक सुटका पुरगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक, सर्वेस्पराचे कृपेचे वरस आनी आमच्या देवाचे जोडटेचो दीस पुरगूट करूंक, दुखेस्तांक बुजवण दिवंक ताणें आमकां धाडला. हांव सर्वेस्परा सवे कुशालकायेन मुरगोडटां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवे संतोशान भरला. फुलांच्या जेल्यांत नेटोयलेल्या एका नवऱ्या पुरी आनी भांगारान शिंगरायलोल्या एके उखले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयलो. तारणाच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुटायलोलो. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किल्लोन वयर सरतात, तशेंच सर्वेस्पूर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सरोशी करतलो. देवाचे उतोरे. देवाचे वडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सवे मुरगोडटा. सगळीं म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सवे मुरगोडटा. ताणें लांडीक चाकोणीचेर दिश्ट घाली. सगळ्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बलिश्टान म्हाका केल्लीं अजापां पवित्र, ओर्चीत, सदां ओर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सवे मुरगोडटा. आपली बोगती कोतोल्या ताई आमचो देव पिणके पिणकेंत काटलू दोया दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजान मनांत गोर दोतोल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सवे मुरगोडटा. पोडवेदारांक सोदरांक वयली शेवटितात, ल्हानविकांक तो माई मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी, ग्रेस्तांक जाल्यार काली करून परतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चारकाक बाळगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या पुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारखा देवा सवे मुरगोडटा. बागिवोन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलोली पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, सदांच खुशाल रावात, थांबोन आसतना मागणें करात, जाता तें जावं सदांच आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोबे तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. आत्म्याचो स्वास दामून दवरी नाकात, बागणेची बेपरवा करी नाकात, पूण सगल्याची तपासणी करून
कितें बरें तें गोट सांबाळात. सगळे तरेचे वायट पयस करात. शांती दिता तो देव तुमकां सगळे वाटेन पवित्र करूं आनी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां म्हणजे तुमचो आत्मो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळून तुमकां आपयल्यात तो विस्वाशी आनी बासायला ते तोच शांती पावयतलो. देवाचें उतर हे देवाचे वडकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. भयणीन भावानो, आमी क्रिस्टियनाच्या काळांत आसा आनी हो तिसरो आयतार आनी ह्या आयतारा किरीत भाशेन ह्यो वाती पेटोवन आमी दाखयता की आमी लागीं पावता. 2 पेटलेल्यो आसात आनी 2 पेटच्यो आसात. तिसरी आज आमी ह्या तिसऱ्या आयतारा पेटयतले तेन्ना आमी उगडास करुया आमकांच की जेजू लागीं पावला. तितलो आमचो आनंद, आमची खुशालकाय वाडोवंक जाय आनी खेरीत भाशेन आमी दाखयता. खेरीत भाशेन आमी आमच्या सगळ्या गवळ्यां पासत मागुया. जे गवळी आमच्या इगोर्जांनी वावुरतात तांणी खेरीत भाशेन आपले पोरजेक गोवाय जावंक आपणाची वडवीक कुशीक सारून जेजूची वडवीक सांगूंक ते सदांच आयते आसूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देवान धाडलेलो कोणीक मनीस आसलो ताचें नांव जुवांव. सगल्यांनी बावाड दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवं म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्ही आसलो पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. ही जुवांवची गोवायकी तूं कोण काय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुसलेमांत पाठयले तेन्ना ताणें सारकें परगट केलें. ताणें ना म्हळें ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणें ताका म्हळें तूं कोण तर. ताणें ताका म्हळें हांव एलिजा न्हय. तूं प्रवादी बी. आनी ताणें म्हळें ना. तेन्ना ताणें ताका म्हळें अशें जाल्यार तूं कोण.
आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जोवान म्हळें, इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरला, सर्वेस्पराची वाट नीट करात असो अरण्यांत एक ताळो बोब मात्ता, हो ताळो हांव. तांकां फारिजेवांनी पाठयल्ले. तांणी ताचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जोवान प्रतिपाल केलो, हांव स्नान दितां तो उदकान दितां, पूण तुमी वळखनाशिल्लो एकलो तुमचे मदें आसा, तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या वाणांची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हे बेतानियेंत जॉर्दानाचे पोलतडी जो हांव स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणणे तुका क्रिस्ता. तूं कोण अशें तर आमकां कोणें विचारलें जाल्यार आमी कितें म्हणटलें? हांव कोण? तुमी घडीक तुमचें नांव सांगतल्यात, पूण तूं कोण? हांव क्रिस्तांव म्हणटलें न्हय. म्हणटत क्रिस्त आमचें सगळें आसा, वो आमचो फादर आसा ताचें नांव क्रिस्तो. तेच प्रमाणे आमी सगळीं क्रिस्तूच, क्रिस्ताचींच आमी सगळीं जाणां बावतिस्मा वरवीं क्रिस्ता सगळें आसा. आयची वाचपां आमकां कितें म्हणून सांगतात? ही तयारी, तो येतलो तेन्ना आमकां सगळ्या जाणांक तो तारण दितलो, सुटका दितलो. सुटका कसली? आमी पळयात, जेन्ना आमची वस्तुकी जिवंक लागता, आमी ताचें नांव घेता खरी, पूण भितरल्यान आमी ताचे बरोबर ना. आमी आमचेच वस्तुंकी जियेता. आनी हें आमकां कळोंक लागलें की ना, कशे भशेन आमी आमचे वस्तुंकी जियेता, पूण भायल्यान आमी ताका बोसता. हाका लागून आमचे मदें भितरल्यान कितें जावंक लागता? ही आमची पातकां आमकां ती गुलामपणान दवरतात. आमी आमचेच कैदी जावंक लागता, आमीच आमकां कैदी करता. आनी हे पातक आमकां सोडिना, सांकळ्यांनी बाळनून तशींच दवरता. कितलीं जाणां आमी म्हणटा, म्हाका राग येवंक नाका, पूण रागारूच जाता हांव. आतां तुमी म्हणटले राग कितें पातक? वय, ते इतले शिस्त आमचे मदीं, ताका लागून आमी गाय सवता, ताका लागून आमी वायट करता. म्हणून ताका कितें म्हणपाचें? ही भावना आमची, ही भावना कशे भशेन आमकां कंट्रोल करता तें पळयात. आनी एक फावटी तातूंत पडली की ना, तातूंतली भायर सरोंक जायना. कितलीं जाणां आमी म्हणटा, म्हाका राग इतलो येता. हें पातकूच, हाचे गुलाम जालेले आसा आमी. थोडीं जाणां म्हणटा, हांव फोटी मारता, सगळोकूच फोटी मारीत आसा. फोटी मारिना जाल्यार जायत ना म्हजें, पूण म्हाका नाका फोटी मारूंक, तातूंतली भायर सरोंक जायना. आनी हे भाशेन कितलीं आमचे सगळे वासना आसात, कितले आमकां गुलामपणान दवरतात. तरेतरेचीं गुलामपणां आयज आसात. आयज काल मोबायलाचेर ही चलचित्रां पळयतात पळय, ती पोजडी, ती तुका सोडीच ना. आनी आमी तातूंत पडटा, सगळें तेंच पळोवंक जाय म्हाका. अरे तें सगळें पळयल्लें आसा, कितले पाटी म्हणून पळोवपाचें तें? वीट येना आमकां, जायना तातूंतली भायर सरोंक. हाका लागून मागीर आमची विस्त कशे भशेन आमी दादल्यांक आनी बायलांक पळयता तें ताचेर अवलंबून आसा. हे भाशेन आमी गुलामपणांत आसा, भायर सरोंक जाय. ताका लागून मागीर आमी कितें ना कितें करूंक लागता. पळयात कशे भशेन आमी आमकांच गुलामपणांत दवरता, आनी ह्या गुलामपणांतली सोडूंक तो आमकां आयिल्लो आसा. तो सदांच विस्वासी. आतां आमी ताचे कुडीचे सांदे, तो आमकां विस्वासी. जशे भशेन एक जोळार किम्स तर आमकां पांयांक
एक धाकटुलें येवन थंयसर चाबलें जाल्यार आवय आमच्या आख्खें आंग थंयसर मागीर वता खर्जिता आमी तें वचच ना आनी आमचें सगळें जिवीत तेंच कंट्रोल करता. एक धाकटुलें किमीस जोडार पळयात कितें जाता पळय तें. एक धाकटुलो गांव जालो जाल्यार ताचेरूच ध्यान मन आमचें वेता. थंयसरूय जावं तें हे भाशेन आमची आख्खी कूड थंयसर ध्यान मन लायता. तेच भाशेन जेजू आमकां सगळ्या जाणांक आमचो परामर्श करता. तो विस्वासी आमकां हें आमचें सगळें पातक घडलें की ना तातूंतलो भायर काडूंक तो आमचे कडेन उलयता सांगता आनी आमी कितें करता पातकाक आनी आडावन दवरता. दुसरी आमकां सांगता तांकां भायर येता हांव म्हाका कोण सांगूंक तूं हे भाशेन म्हणटा आमी. हांव म्हाका जाय पळय तशें करतलो करतली हे भाशेन पातकाक आमी आडावन भितरूच दवरता. तातूंतली भायर सरोंक जाय पूण पळय आतां एके वतीन आमी म्हणटा तातूंतली भायर सरोंक जाय दुसरे वतीन आमी ताका राखून दवरता. हे हो गोंदळ आमचें सगळें पातक घडोवन हाडटा आनी कोण तातूंत आसा देंवचार. आनी देंवचाराची आमी वाट पत्करता देवाची वाट आमी सोडटा. हें आमी पळोवंक जाय हें आमकां दिसोंक जाय. हें दिसना जाल्यार आमकां कळचें ना. आमी काळोखांतूच फांसपिता वो सांसपिता. आमकां काळोख कांयच दिसूंक दिना पूण ताचो उजवाड आयलो की ना मागीर सगळें दिसूंक लागता. हे भाशेन आयज आमकां जॉन बावतिस्ट म्हणटा हांव उजवाड न्हय तो उजवाड. हांव उजवाडाक गोवायकी दिवंक आयला वाट तयार करपाक देवाची. तुमचे दोळे उक्ते करून तुमी पळोवच्याक. हांव तो न्हय तो म्हजें सगळें आसा हे भाशेन आमच्यान म्हणूंक जाता. पूण तो जॉन बावतिस्ट आयलो तेन्ना तो म्हणटालो तो आमकां दाखयतलो. हांव एकदम खालती ताच्या वाण्याच्या वाद्यांक पर्यंत म्हज्यान हात लावन जायना. तो खरेपणी देव. तो आमच्या सारकेलो न्हय पूण आमच्या सारकेलो जावन ताणें आमकां ह्या पातकांतली सुटका दिवंक ताणें जिवीत आपलें सारलेलें आसा. आनी ताका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो जेन्ना आमी जेजू कडेन मागता तेन्ना तो रोखडोच आमकां तें दिता. पूण आमचो बावट ना आमी दुबावता. आमचो बावट थंय गेलो तर मागलें म्हणजे आमकां मेळ्ळें म्हणून आमी तें समजूंक जाय. ताणेंच आमकां सांगलां आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक जाय. आमकां तो सगळें दिता मेळ्ळें म्हणून आमी ते भाशेन ताका आर्गां दीत रावंक जाय. आतां बाकीचें सगळें आजून घडोवन येवंक ना. घडटलें कित्याक सगळें फट करून किल्लो ना. जेवण रोखडेंच तयार जायना. मनांत आसा पूण ताका वेळ लागता न्हय. ताका लागून आमी पासियन्स काडूंक जाय. सगळें घडोवन येतलें. आनी आयज तो कितें म्हणटा सगळोच मागण्यांत रावात. म्हाकाय हो प्रश्न पडलेलो कशे भाशेन सगळोच मागण्यांत रावपाचें. 74 वर्सां हें म्हज्या मनांत रिगलें. तेन्ना हांव म्हणटालो कशे भाशेन मागणें करपाचें सगळो गोत. हांवें आमच्या बापा नोमान मरी म्हणूंक स्टार्ट केलें. कित्याक हांव मागणें कितें तें तेन्ना नोको आसलेलो हेंच मागणें म्हणून जाणो आसलेलो. कितें तरी मागणी म्हणपाचें त्योस म्हणपाचो म्हणून ताणें स्टार्ट केलें. 1 वर म्हणटा सगळें वोंक लागलें वाज येवंक लागली स्टॉप केलें. परतून तें उतर देवाचें आयकल्लें म्हज्या भयणीन म्हाका सांगलेलें आनी म्हणलें बरें परतून स्टार्ट करया. थोडे वळतान परतून स्टार्ट केलें. हे परी हांवें स्टार्ट केलें बंद केलें. मागीर थोडे 2-3 दिसांनी सगळें बंदूच उडयलें. हें जायना. सगळोच मागणें करूंक जायना. परतून म्हाका देवान आपोवणें दिलें म्हणजे म्हजी चिंतनांनी ना तातूंत कितें तरी आसा. देवान म्हणलां जाल्यार तो आमकां विस्वासी न्हय. तो सांगतलो कितें करपाक जाय पळय तें. मागीर व्हडल्यान म्हणचे आसतना ल्हान भितरल्या भितर हे भाशेन ते भाशेनूय 1 वरा वयर जायना. 1 वर जालें बस बंद करपाचें.
परतून परतून प्रयत्न केलो तें सोडून दिलें. थोड्या आनीक सुमारांनी परतून म्हज्या मनांत तेंच आयलें, सगळो गोत मागणें करूंक जाय. कशें करतलो आतां हांव? आतां भायल्यान म्हणटालो व्हडल्यान, आतां अशें म्हणटालो, आतां भितरल्यान म्हणूंक लागलो. आनी ही तयारी जालेली आसा. एक टप्पो, दुसरो, तिसरो, हे आतां पळय खोलायेन वता. मागीर भितरल्यान म्हणूंक लागलो. मातसो थोडो वेळ आनी सुबेज म्हणूंक जावंक लागलें, म्हणजे 1.5 वर तशें जावंक लागलें. पूण जायना सगळो गोत. शेकीत तें हांवें सोडून दिलें. मागीर देव विस्वासी न्हय, तो तें घडोवन हाडटलो. ताणें म्हाका एक देणें दिलें. मनांतल्या मनांत म्हज्यान आमच्या बापा म्हणूंक लागलो हांव. आनी सगळो वावर करतना तेंय भितरल्यान वता. म्हाका कितली खुशालकाय भोगली. आनी तो आयज म्हणटा कितें, खुशाल रावात, मागणें सगळो गोत करात. म्हणजे देव आमचें सगळें आसा, देव जावन आसा आमची खुशालकाय. पळयात, आमकां कोणें तरी एक धाकली भेट दिली, गिफ्ट दिलो, कितलो आनंद आमच्या जिवाक भोगता. आवय, हें म्हाका मेळलें म्हणून. तेच भाशेन देव सगळो गोत आमकां आनंदान दोत्ता, वस्तूंनी न्हय, ताच्या आसण्यांत ताच्या आसण्यांत. पूण तें आमकां समजूंक ना, कित्याक आमी आजून वस्तूंनीच आमचें दादोसपण, खुशालकाय दवरलेली आसा. तें सोडून आमी फुडें वचोंक जाय. हाका लागून आमची मॅच्युरिटी आजून जावंक ना. ही मॅच्युरिटी कशी घडटली? ही सगळी चिंतना भावना आमची देवाचेर दवरून तोच आमची मनां उजवाडा येतलो, तोच आमकां पवित्र आत्मो दितलो आनी आमकां मागतलो हें सगळें आमकां शिकोवपाक. आजून आमी नको हें कशे भशेन जिवंक जाय पळय तें. जशे भशेन हांव तुमकां म्हणटालो सगळो करून मागणें करूंक जाय, तें म्हाका समजूंक नासलेलें. पूण तें मेरेन सान, कित्याक ताणें म्हाकाच आपोवणें दिलें आनी ताणें म्हाका शिकयलो, ते मेरेन सान ह्या मागण्यांत हांव सदांच आसा. आनी कशें करूंक जाय तें तोच दाखयता आमकां. ही परी सगळ्यांचें जिवीत आसा. तुमकांय देवान खूब सांगलेलें आसा. तुमचे बरोबर हांव बसत तर तुमी म्हाका सगळें सांगतल्यात आनी म्हाका कळटलें तुमचे मदें कितें घडलां पळय तें, कशे भशेन सगळो गोत तुमी मागण्यांत आसात पळय ती. आनी हे भशेन आमचें जिवीत देवा सोबे आमी अदीक आनी अदीक दवरूंक जाय. आमी क्रिस्तांवां न्हय, क्रिस्त आमचें सोबें आसा. आमी आमकां पयलो वयलो स्थान दिवंक फावना, ताका दिवंक जाय, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. ते भाशेन आमचें जिवीत जिवया. आनी आयज पळय हे वस्त्रां घातलेलीं आसा, ते भाशेन आमचो आनंद देवा सोबें आमी अणभवूंक जाय. वस्तूंनी न्हय, वस्तू सगळ्यो केल्ल्यो आसा, पूण वस्तू मदें देव आसा. देवाक चिटकोन रावंक जाय आनी मागीर आमकां तो सगळें बरेंपण फावो करतलो. तो मोगान म्हाका चिटकून रावता देखून हांव ताका निवारतलो, अशें स्तोत्रान म्हणलेलें आसा. तो म्हजें नांव वळखता देखून हांव ताका राखतलो, सांबाळटलो, वाटायतलो आनी सगळें बरेंपण फावो करतलो. हें ताणें आमकां सांगलां, तो तें आमी पाळया. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे भितर येता, ताका आमी हाजीर जावया. सुस्कार नासलो जाल्यार आमी मत्तेले. हांव देव ना तर आमच्यान जिवंक जायना. देवान मनशाच्या नाकपुड्यांनी आपलो सुस्कार घालून ताका जिवी प्राणी केलो आनी सगळ्या जाणांक तोच आमकां जिवी दवरता. सगळी सृश्टीक न्हयच आमकां, सगळ्यांक. पूण आमकां ताणें आपल्या सारकी केलेली आसा. जेजू, ही कृपा तूं आमच्या सोबें घाल. तुजो पवित्र आत्मो आमच्या सोबें वावुरता तर आमची चिंतना, भावना सगळीं तुका समोर पळोवन तूंच तातूंतल्यान आमची मनां उजवाडाय आनी आमकां तुजी शिकवण आनी जाणवाय अदीक आनी अदीक पळोवंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक तुजोच उजवाड आमकां दी. कित्याक तूं जावन आसाय संवसाराचो उजवाड. आनी आमच्या काळोखांत जेन्ना आमी जियेता तातूंतली तूं आमकां भायर काड. सगळीं आतां आमी उबी रावया आनी उबी रावतना हात जोडया, दोळे धांपया आनी हे मागणी आतां आमी अर्था बरीत, म्हणजे ताचो अर्थ कितें तो म्हणून उच्चारया. व्हडल्यान सगळीं जाणां म्हणया, सोतमानतान देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक
आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, आंकवार मारये थान जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदेन देंवलो, तिसरे दिसा मेलिल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपदी दारात देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो, सतमान तां पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें मोक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, ससणाचें जिवीत. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमची कांय मागणी आतां ह्या तिसऱ्या आयतारा दीस जेन्ना आमी सगळ्या गोवण्या पासून मागता ते खरीपणी जेजूच्या एकवटान रावन संवसाराक ते उजवाड हाडच्याक, जे आपले पोरचेक बरेपण फावो करच्याक तांकां ही कृपा मागया आनी आमची मागणी आतां देवा बापा मुखार दवरया. फ्रांसीस आमचो पाप साहेब आपल्या जिविता वरवीं दुबल्यांक सोडवणेची, कोयद्यांक सुटकेची, दुखेस्तांक संतोसाची बरी खबर परगटीत आसा. असो तांकां आपुणूच सोडवणेची खुणा जाता. हे ताचे प्रयत्न सुफळ कोर म्हूण ताच्या जल्माच्या दिसा मागतना ताका कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या गोंडी बापान, याज्ञिकांनी आनी धर्माच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी जेजून हाडलेलो क्रिस्ती जिविताचो आनंद आनी खुशालकाय आपल्या खासगी जिवितांत अणभवूंक आनी आपले पोरचेक अदीक करून फाफसोल्ल्या काळजांक खुशालकाय हाडून आनंदाच्या जोरीशी चलोवन व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. देव आमकां दिवंक सोदतल्या आनंदाचे वाटेर आमचे देशाचे फुडारी आडकोलींचे खांबे न्हय पूण सवलत दितले जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. ह्या मिसांत वांटो घेतल्या आमा सोमेस्तांनी थांबोन आसतना मागणें करून देवाक सदांच दिनवासूंक, भावा भयणीक बरें करूंक आनी हे पोरी सदांच खुशाल जिवन सोडवणाराक आशेवन रावंक आमचीं काळजां बोरवाशाच्या आनी प्रिती मोगाच्या उमाळ्यांनी बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची खाजगी मागणी आतां देवा बापा मुखार मांडया. सुर्गीचे बापा, ही थोडी मागणी आमी तुजे सुरशी उबारलेली आसा. तुकाय आमचे सगळें भरपूर दिवचें आसात, ते आमी सगळें स्विकारच्याक आमची काळजां उक्त्या मनान तें स्विकारूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. दाना तोयरे बेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 34 C14 देणी आमची. Sweet
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुटपो दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमचे बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान भाग्यवंतांक वार मारीची कूस सुफळ केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोडपदिदान शासनांत्याच्या देवा, सोड कल्याण सोडताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळे प्रवादांनी परगटले. उतरां वाडत्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पडी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान साशलीक करोराचें रगत.
पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या जगडासाक करात. Taco gupor gotuya Sumia Jesu ami odogata ani kashik बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पितुमेंचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळ्या बापा आनी सगळ्या योधनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्योवन जुजे भागिवोन दवरून दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोददार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजू आमचे सवें हे मागणें म्हणटा कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे सगळीं आमची इंतेसां मनां दवरया. आमचे पासत, आमच्या घराब्या पासत आनी हेरां पासत, सगळ्या संवसारा पासत. तर आतां ताचे पवित्र आत्म्यान बरोवन आतां आमी बरोबर एका थाळ्यान म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताणीक पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोयन सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें दवरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेच दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दवरया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी
सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कांच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो खर्चूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 65 D34 ओतम्या म्हज्या गायन कोर. पळय एकांकवार गरबेस जाल्या आनी बेगीनच एका पुताक ती जल्म दितली आनी आमचे मदें देव हें नांव ताका दितली. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या सुखांत सासणांक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आनी बोरवाशान भरलेल्या आमच्या सोडवणाऱ्याच्या जल्माची परब
जितली लागीं पावता तितली व्हड जावं आमची भक्ती ही आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवेन. आमेन. मातसो बसात. पयले स्वातेक दिनवासता सगळ्या आमच्या भावांक हांगसर आमकां मदत करता तितल्यांकूय फादर क्रिस्टो आमचे बरोबर मिसान वांटो घेता, तांकांय बरेपण मागता. आमचे सांकिस्तांव सकाळीं येवन हांगसर सगळो वावर करतात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. कोयराक, सेलेस्टियल वॉयसीस, तांकां मिडियाक, बेन्सी आनी गाब्रियलाक, हेर आमचे वांगडी आसात, आमकां मदत करतात, तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. वॉलंटियर्सूय येतात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगल्यांक, कित्याक व्हडा भक्तीन तुमी हांगसर येतात आनी तुमची मागणी तुमकां ती शांती पावयतात म्हणून तुमी देवाक दिनवासूंक येतात. त्याच बरोबर कितलींचशीं जाणां आमच्या ह्या मिसान वांटो घेतात आख्ख्या संवसाराक, जांकां मिसाक वचोंक जायना, दुयेंत आसात, जाणटेलीं आसात, वो प्रवास करतात, वो बोटीर आसात, वो पयस रावतात, ही सगळीं जाणां आमच्या मिसान भाग घेतात. तुमकां सगल्यांक हांव जेजू सवे एकवटोन दवरता, मागता तुमचे पासत, तुमी आमचे पासत मागात. हांगसर मिसां आयताराची 3 आसतात, सगळीं सकाळचींच मिसां आमची हांगसर 7-8 आमचे भाशेन, 9-15 इंग्लीश भाशेन. ह्या दिसांनी 2च मिसां सकाळचींच, पयले आमचे भाशेन 7 आनी दुसरें इंग्लिशीन 8. हे सगळ्यान तुमच्यान यूट्यूबाचेर पळोवंक जाता आनी आमचे ॲप दोनूय आसा, एंड्रॉयड आनी आयफोन. त्या भायर आमची वेबसायट आसा, एकूच नांव सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल. सेंट फ्रांसीस झेवियर खूब आसात, पूण हें आमचें ऑफिशियल, तें तुमच्यान पळोवंक जाता. आनी तुमी पळयतना आमकां मातशी मदत करात, सबस्क्रायब करशात जाल्यार आमकां बऱ्याक पडटलें, तुमकांय बऱ्याक पडटलें. तर मातशें सबस्क्रायब करात. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेली म्हणटत पेट्रोल पंपा उपरांत सुमार 100 मिटर दावे वाटेन पळयशात जाल्यार एक सुपुल्लें कपेल आसा. थंयसर सायब आसलेलो, हांगसर नासलेलो. हे मागीर बांदून हाडलेलें आसा. हे हाचें इनॉग्रेशन 1605 जालेलें आसा. ती आमची इमारत आसा ती 1589 बांदून हाडलेली आसा. तर खूब वर्सां, पूण तें आदी हाडलें. तर तो थंयसर आसलेलो, थंयसर मागीर तो दक्षिणेक वेतालो आनी हेर देशांनी तो थंयसर मागीर परतून गोंया येतालो. तर तो जागो पवित्र आसा. थंयसर आमी दर म्हयन्याचे 6 तारखेर मीस आमचे भाशेन भेटयता 10 वरांचेर. ह्या वर्सा क्रिसमसाचें कितें म्हणून आसा पळयात. ती बिशपाची इगोर्ज आनी ती फिरगोज हे हांगसरली आमची फिरगोज न्हय, आमचें हें श्रायन. तर थंयसर मीस म्हत्वाचें. थंयसर आमचे भाशेन मीस जाता. सगळो आमचो ह्या सगळे पळय फिरगोजी आसा थंयसर म्हणल्यार प्रत्येक फिरगोजीन वतात. हे फिरगोज जितलो थंयसर वता. पूण भायलो लोक जो येता गोंयांत आयलीं की ना, सगळे जाण म्हणटा थंयसर वचपाचें बाजिलिकेन. सगळो लोक बाजिलिकेन येता. भायलो क्रिस्तांव लोक भारतांतलो ओ परदेसांतलो तो हांगसर येता. हांगसर मीस ना जाल्यार कितें करतलीं ती? ते सायडीन येतात. ते सायडीन तांकां सगळें कोंकणीन समजना. मागीर मदकातूच थोडीं जाणां पळय आसात तीं भायर सरतात, डिस्टर्ब करतात, अशें जाता. तर हांवें बिशपाक विचारलेलें आमी कितें करचें काय म्हणून. ताणें सांगलें हे सायडीन इंग्लिशीन मीस, पूण फकत सगळे भायल्यांक. तुमचे फिरगोजींनी तुमी वचात हांगसर, कित्याक तें एक म्हणल्यार तूं आमचें फेस्त ते भाशेन. ताका लागून ताणें म्हाका परवानगी दिलेली आसा हांगसर इंग्लिशीन भायल्या लोकां पासत, जे कोण परदेशांतल्यान येतात म्हणजे भायले तांकां ट्युरिस्टांक. तशें ट्युरिस्ट म्हणजे कोंकणाक न्हय, आमचे क्रिस्तांव लोक तांकां. पूण खूब जाण तशे येतात हांगसर. तर ही बंदोबस्त आमी ह्या वर्सा 25th म्हणजे 24th नायट म्हणजे 24 मध्यानीर हांगसर मीस आसतलें. तर तें मनांत दवरात. 11:30 म्हणून तूं आमी स्टार्ट करता कॅरल्स मागीर तें मीस स्टार्ट करतले आमी त्याचे उपरांत.
तर हे भाशेन मीस आसतलें 24 आनी 31 वेरूय रातचे मध्यानीर आसतलें. तर सगळीं जाणां आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. फाल्यां क्रिश्चन म्युजियम आसा. हे सायडीन वयर गेले म्हणटच थंयसर कॅरल्स आसात. फाबियला आनी ताचो ग्रूप 6:30 वरांचेर थंयसर कॅरल्स ऑन हिल म्हणून एक प्रोग्राम आसा. तो थंयसर वयर आसतलो. तो तुमी धरात. फाल्यां 6:30 वरांचेर सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. देवाचो एकलोच पूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी स्वत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसात. ताच्या येण्यांक पोरजोळान सोरपोदेदार आनी काकुसाद देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. ह्या जिवितांत तो तुमकां भावार्थान थीर, बोरवाशान संतोशी आनी प्रिती मोगान उर्बेस आनी सुडसुडीत करूं. आमचो सोडवणार मनशा स्वयं घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यांत. तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासणीक जिविताचें इनाम दिवं. आनी सोरपोदेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सगळें सदां आसूं. आनी वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाखाणटा. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 104 G14 संतोष बोरीत जायत. हाँ बस
Test. सगळीं उबी रावया गीत घेवया तारखाये बेगीन बेगीन पेज 106 G16 पेज 106 G16 सगळ्यांक देव आदेश दिवं तुका देव कृपा दिवं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सरस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भावा भयणींनो आज ख्रिस्त येण्याच्या काळाचो तिसरो आयतार आनी हो आयतार संतोषभरीत आयतार आमी म्हणटा कित्याक आयची सगळीं वाचपां आमकां खुशाल जावंक सांगता तर हो विचार आमी मनान दवरून आमी ह्या दिसा भेटेंत वांटो घेवया आनी वांटो घेवच्या आदी आमी सगळीं पातकांचो उगडास करून देवाचे बोक्षणे मागुया हांव पातकी सुरबद्दार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तळान उच्चारून वायटां आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बायकांक सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्वदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां स्वस्थ जिविताक पावूं आमेन We
मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा आनी तुजी भुरगीं सोमेदेवच्या जल्माचे परबेक काळजाचे उमळांनी उतरेकून रावता. एडो वत सोडनार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जोड सदां व्हडा संदेशान संभळूंक आमकां फाव कर म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. इजायास प्रवेदाच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, फापसल्ल्या काळजांक बरी करूंक, कोयद्यांक सुटका पुरगटूंक, कुड्ड्यांक पोतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक, सर्वेस्पराचे कृपेचें वरोस आनी आमच्या देवाचे जोडटेचो दीस पुरगट करूंक, दुखेस्तांक बुजवण दिवंक ताणें म्हाका धाडला. हांव सर्वेस्परा सवे खुशालकायेन मुरगोडटां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवे संतोशान भरला. फुलांच्या झेल्यान नेटोयलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान शिरगायलेले एके व्हंकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयलो. तारुणाच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायलो. जशी जमीन झाडां उत्पन्न कोत्ता आनी बागेंत बियां किल्लोवन वयर सोदता, तशेंच सर्वेस्पोर राष्ट्राचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाकाणणी किल्लावन वयर सरसो वतलो. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब जातलो. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोन्नेचेर दिश्ट घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केलीं ओशापां, पवित्र ओर्चीत सदां ओर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. आपली भोक्ती कोत्तेल्या थंय आमचो देव पिणके पिणकेन काकूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजांत मनांत गोड दोत्तेल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. पदवेदारांक सोदरा वयले शेवटीता, ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलेल्यांक दादोस कोत्ता देण्यांनी, गिरेस्तांक जाल्यार काली करून पोत्तिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बालगिता. अब्रामाक आनी ताच्या दुवा पुतांक
दिल्ले उतर विश्वासी देव सांबाळता. जाबा म्हजो आत्मो सर्वेस्वराक वखणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. बागिमून पावलून तेसालोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, सदांच खुशाल रावात, थांबो नासतना मागणें करात. जाता तें जावं सदांच आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवे तुमी तशें केल्ले देवाक जाय. आत्म्याचो स्वास दामून दवरी नाकात, बाकणेची बेपरवा करी नाकात, पूण सगल्यांची तपासणी करून कितें बरें तें घोट सांबाळात. सगळे तरेचे वायट पयस करात. शांती दिता तो देव तुमकां सगळे वाटेन पवित्र करूंक आनी आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां म्हणजे तुमचो आत्मो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळूं. तुमकां आपयल्यात तो विस्वाशी आनी बासायले ते तोच शांती पावयतलो. देवाचें उतर हे देवाचे वडोपकार. सगळ्यो बी रावया. Soy sabes para, soy sabes para, soy sabes para, soy sabes para, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. soy sabes para, soy sabes para, soy sabes para, soy sabes para. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवान धाडलेलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. सगळ्यांनी बोवाळ दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. ही जुवांवाची गोवायकी. तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी यज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुजाल्यांतान पाठयल्ले तेन्ना ताणें सारकें परकोट केलें. ताणें ना म्हणलेलें ना. ताणें उक्तेपणीन सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तूं कोण तर? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलिजा न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणीं म्हणलें, ना. तेन्ना ताणीं ताका म्हणलें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुवांवान म्हणलें, इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव. तांकां फारिझेयांनी पाठयल्ले. ताणें ताचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दितात? जुवांवान प्रतिपार केलो, हांव स्नान दितां
तो उदकान दिता, पूण तुमी वळखी नाशिल्लो एकलो तुमचे मदीं आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताचे वणाची वाडी सोडूंक म्हाका फावना. हें बेतानियांत जोर्दानाचे पलतडी जो स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखाच्या भाव भयणीनो, आज रिती प्रमाणे आमचे इगोर्जेन कॉपेलान जेन्ना आयतार दीस जाता, आमी गुलाबी रंगाची वात पेटयता. गुलाबी रंग एके भाशेन आमच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा. व्हॅलेंटायन दिसाक इश्टीन मोगी जोण्याक गुलाबी रंग गुलाबी रंगाचे फूल दिता. कित्याक एक भाशेन इश्टाक दाखोवंक मोग दाखोवन गुलाबी रंग जशें म्हणलां की जिवितांत खुशालकाय हाडटा. ही बात दुसऱ्या नांवांनी आमकां वळखून दिता. ही बात म्हणटा आमी ही वात एक गवण्याची वाट. दुसरो बरो गवळी आपल्या शेणाचो राखता, सांबाळटा, ताच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा. तशेंच ही वात आमच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा. आज सगळीं वाचपां आमकां खुशाल जावंक सांगता. थोडो वेळ ह्या वाचपांचे आमी नियाळ करुया. पयलें वाचता प्रवादी आयसाया इस्रायल पुरी सांगता, खुशाल जायात कितें सगळें नवें बरें जातलें. ही त्या लोकांक बरी खबर आसली, कित्याक ह्या वेळार इस्रायल पुरचो परत आपल्या गांवांक आयिल्लो. आदी ते बाबलोन शारांत कोदी आसले, ते खूब पिडापीड सोसूंक पडटाले, पूण ते आतां परत आयले. ते पळोवंक लागले तांचो गांव, तांचें मंदीर, ह्या सगळ्या मंदिराचो गांवचो नाश जाल्लो. ते चिंतूंक लागले, हो गांव आमचो ना. तेन्ना इस्रायल सांगता, चिंतूंक नाका, चड सोरेस्पर सगळें नवें करतलो. परतून तुमकां देवाचें मंदीर मेळटलें, परतून तुमकां तुमची घरां मेळटलीं, तशेंच शेतां भाटां. ते भाशेन आयज आपल्याच आपुणांची खबर सांगून पुर्वीच्या लोकांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा. दुसरें वाचपाक पावलो तांणी कोणाक सांगता की तुमी सदांच खुशाल बरी जावंक जाय, कित्याक देव तांचे मदें आसा. सुखांत तशेंच दुखांत तुमी खुशाल बरी जावंक जाय, कित्याक एक भाशेन सूख आनी दूख देवूच आमकां धाडटा. तशें तांकां सांगता तुमी सदांच मागणी करूंक जाय. जेन्ना आमी मागणी करता म्हणटात तेन्ना आमच्या जिवितांत देव हाजीर आसा. शुभ वर्तमानान आमी प्रवादी जो बाबतीसाचें आपुणाची खबर आयकल्या, तो म्हणटा हांव एक भाशेन एक रस्तो जो धाडला देवान रस्तो तयार करूंक. बाबांनी नातालांची परब उमऱ्यार आसा. थोड्या दिसांनी आमी ह्या धाकल्या गोठ्यांत तो आमी केला आसतलो घरांनी बालकां देवची आमी प्रतिमा दवरतले, इमारत दवरतले. पूण जेजू खुशी आसा न्हय फकत त्या गोठ्यार रावंक, पूण आमच्या जिवितांत येवंक आनी आमकां खुशाल बरीत जिवीत सारूंक ताका खोशी आसा. तर आमच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक आमी कितें करूंक जाय ते पयले सुवातेर जसो जेजून आपलें जिवीत सारलें तशेंच आमी जिवीत सारूंक जाय. जेजू जावन आसलो आपल्या बापाचें रुपांतर. ही वॉज द इमेज ऑफ हीज फादर. आनी जेजून संवसारांत येवन सगळ्या लोकांक खुशाल बरें केलें.
गरिबांक बरी खबर परगोटली, कसलेय पिडापीड नासलेल्यांक तांकां बरें केलें, कुड्ड्यांत आनी सगळे लोक त्या बरें नासतना तांकां बरें केलें. एके भाशेन जेजून लोकांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडली. तशें आमी करूंक जाय. आमी एके भाशेन जिवीचें रूप ह्या संवसारांत जावंक जाय. जो लोक कश्टांत सांपडला, दुखांत आसा, तर तांकां तर हात बोट दिल्यार आनी तांचें जिवीत एके भाशेन खुशाल करूंक आमकां शकता. दुसरे सुवातेर पावली सांगता आमी सदांच खुशाल बरीच जावंक जाय. न्ही फकत जेन्ना आमच्या जिवितांत खुशालकाय येता, पूण तेन्ना आमच्या जिवितांत दुखूय येता. आमचे जिवीत एके भाशेन दोऱ्याची लारां, बत्ती आसता आनी सुकती आसता. बत्ती आसता तेन्ना आमच्या जिवितांत आदल मोल आसता, तेन्ना आमी एक देवाक शिणायता, म्हणटा कित्याक हें म्हज्या जिवितांत घडलें. तर आमची फॅमिली कोणाक तरी कॅन्सर जालो, कितें दूख आसलें, म्हणटा कित्याक कित्याक. पावलो म्हणटा आमी सदांच देवाक आर्गां दिवंक जाय. कित्याक सूख वो दूख हें देवाचें देणें, आमी तें स्विकारूंक जाय. तिसरे सुवातेर पावलो म्हणटा आमी सदांच मागणी करूंक जाय. आनी मागणी कित्याक जाय? देवान आमकां रचल्यात, देवान आमकां खूब खूब वेळ दिला, दीस दिल्यात, राती दिल्यात, म्हयन्यान दिल्यात, वर्सान दिल्यात. तर 24 वरांचो एक तर 10 मिनटो 15 मिनटो देवाक दिल्यार एक भाशेन आमचो एक संबंद जो आमचो आसा तो संबंद घट जाता आनी तेचें रूप एके भाशेन आमच्या जिवितांत येता. आनी हें रूप हो मोग आमी अनुभवला तो आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक शकता. आनी चवथे सुवातेर जसो जुआ म्हणटा हांव मेसाया न्हय, हांव एक फकत रस्तो जो देवान धाडला तुमकां तयार करूंक. तशें आमी आमच्या जिविता वरवीं बरे कोडण्या वरवीं लोकांक रस्तो दाखोवया देवाची भेट घेवंक. तर हांव हे विचार आमी मनान दवरया आनी आमी आमच्यात एक भशेन आमच्या जिवितांत प्रश्न घालया, कशें तरेन आमी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबाक ताचो रूपकार जावंक येता. हाव कॅन यू बिकम इमेज ऑफ गॉड्स इन आवर ओन फॅमिलीज, सोसायटी, इन द वर्ल्ड. तर ह्या प्रश्नाचेर थोडे वेळ शांत रावन विचार करुया आनी ताचो आदार आमी नवनतायेन मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ परगटुया. सतमानतान देवाक, सपदेवा बापाक, स्वर्गानी पृथ्वीच्या रचनाक, जीव क्रिस्ताक, ताचे एकल्याच पुताक, आमच्या सगळ्यांक पवित्र आत्म्यावरवीं कोणी संभवलो, आमकां मरेतान जल्मलो, पंचफुला घालताना क्रिस्त सोंसलें, त्या क्रिस्तार जोडलो, तो मेल्यान ताका निकी पिलो, तो मेल्यान मोदेन देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्लो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सपदेवा बापाच्या उजव्याक बसला. तो त्या जिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतान पवित्र आत्म्याक कातली पवित्र सोबीक भक्तांचो एकठार, पातकांचें बक्षणे, कुडीचें जेवणपण, शास्त्राचें जिवीत. आमीन. आमच्या मनां काळजांत ते विचार आहात, हे सगळे विचार हे दिसा आमी भावार्थान देवाच्या हातांत घालुया. आमचो जबाब गावन जातालो. फ्रांसीस आमचो पाप साहेब आपल्या जिविता वरवीं दुबळ्यांक सोडवणेची, कोयद्यांक सुटकेची, दुखेस्तांक संतोसाची बरी खबर परगटीत आसा. असो तांकां आपुणूच सोडवणेची खुणा जाता. हे ताचे प्रोयत सुफळ कोर म्हूण ताच्या जल्माच्या दिसा मागतना ताका कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया.
आमच्या गवली बापान याज्ञिकांनी आनी धर्माच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी चेंचून हाडलेलो क्रिस्ती जिविताचो आनंद आनी कुशलकाय आपल्या खासगी जिवितांत अणभवूंक आनी आपले पोरचेक अदीक करून फाफसोल्या काळजाक कुशलकाय हाडून आनंदाच्या जोरीशी चलूंक व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. देव आमकां दिवंक सोदतल्या आनंदाचे वाटेर आमचे देशाचे फुडारी आडकोळींचे खांबे न्हय पूण सवलत दितले जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. ह्या मिसांत वांटो घेतल्या आमा समेस्तांनी थांबोन आसतना मागणी करूंक देवाक सदांच दिनवासूंक भावा भयणींक बरें करूंक आनी हे पोरी सदांच खुशाल जिवंक सोडूंडाराक आशेवन रावूंक आमची काळजां बरवशाच्या आनी प्रिती मोगाच्या उमाळ्यांनी बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. बो मोगाला बापा आतां आमी आमची थोडी मागणी विचारल्यान जायते हुस्के विचार आमच्या मनान काळजान आसात ती सगळी मागणी आयकून घे म्हणून आमी कालती पोली मागता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. Amen. Page 34, देणी आमची, C14, देणी आमची. म्हजे बाबलांचे बलिदान देवाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थया. मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगोणीत पदवेन सोडूंचे वाटेन आमकां चलय तुझ्या जिवितान आमकां अदीक वांटो दी हे मागता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. सरस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सरस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सरस्वरा पवित्र बापा सोर पितरा ससनांचे देवा सोर आमी सोरता युगुस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरी उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काला हातीत तावन तुजो पूत तोच आतां काळांत जल्मला. देव सैमान तुजे सारको मनीवंत कोणाकूच दिसची पडनासलो आतां तो आमचे सारको जालो. आमचे मदें तो दिसती पडलो
पडयल्ली रोसना आपणा सगळे उबारून नवे तिका सोपून लावन एकठांवूंक सांडून गेल्ल्या फातकी वंशाक लाग तुज्या सुखाच्या राज्यांत पावक स्वर्गांतल्यान जेजू आयलो तेवून देखून स्वरूपच्या देवता सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्रपणान जाणून हेनी पवित्र करून मागता जावन ती आमकां आमच्या समेगुस्ताची कूड आनीक रगत आपलीच कुशेन कोस्त मारून सोसूंक वचे आदी ताणें उनो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हणलें तुमी समज घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सासणी करोराचे हें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गोठ परगोटुया तुझ्या बापा देवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी उलो आनी खास तुका समर्पिता तुका तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फावो जालें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी खूब अवस्था आमी समजता पोत एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आखचो चाल ते पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंयली बापा सोलियानीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुण्याचे बस मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर तांगा तोस्ता गोटीन मेल्ल्या समजता तुजे पुसल मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमची दाव करून मागता आमकां देवाचे मागीर सांगाती तिचे पोती भाग्यवान जुसे बघून दोन तास मागल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासना सुखांक आमकां वांटो दी. तांणे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतगेदार बापा सोर वडवून आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक आमेन. देवीची आज्ञा मनान दवरून ताका शिकवलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत संस्काय आमकां दी. सगळे सुकार कशें आनी बरेंशें वातरेकता तर आमकां तुज्या काकलुतेन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकाटांतली वाटाय. किती अकरा सोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तें दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकोड्यान सांबाळ जो जियेताय रावूच वयताय ससनाच्या ससनांक. सगळ्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटाय ती शेलेच्या जेवणा पयल्यान तीच सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्म्या म्हज्या गायान कर, कुशालकायेन उल्हास सोड. म्हजे भितर जियेता म्हजो देव जिवन जेजू. D34 पेज 64. आत्म्या म्हज्या गायान कर, D34. Moje
घरात तुया कोणवाल्या बापा या तुझे दैवीक जेवणाचे बोलान पातकांतली आमी सुटो जीवच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जावं हे मागता हांव क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं थोडो वेळ बसात. आणि हो जागो तुमी पवित्र करतात तुमच्या आसण्यात. त्याच बरोबर भरपूर आनीकूय लोक जी कोण इगोर्जेन वचोंक जायना, जाणटेली आसात ओ सीक आसात, हॉस्पिटलान आसात ओ प्रवास करतात ओ बोटीचेर तारवार आसात, ती सगळीं जाणां भाग घेतात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगल्यांक. आनी तुमी खूब जाणां आमकां उतरांनी कोन्यांनी आनी तुमच्या जिवितांतल्यान मदत करतात. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. तर हांगसर मिसां फकत सकाळचींच जातात, सांजेची आमी बंद केलेली आसा कित्याक ट्युरिस्ट चड येतात आनी हांगसर कोणूच आसना. इतलो ट्युरिस्ट मीस आसत जाल्यार 5-6-10 लोक आसा, पूण ट्युरिस्ट कितलो लोक येता, मागीर कोण सांवरायतलो तांकां? आमच्या लागीं जायना. आनी आमचे कामगार सकाळीं 6 थान रातचे 7:30 पर्यंत काम करतात, तें सारकें न्हय. तांकां आमी एक्स्ट्रा कांय दिना, दिवंक जायना. ताका लागून ते मागीर त्रास जातात आनी मागीर आख्खो दिसभर ते वावुरतात. ते थकतात न्हय, 12च्या वयर कोण म्हणून काम करूंक शकता इतली बरें करतात म्हण हातून. पूण हाका लागून आमी बंद केलें. तर मिसां आयताराची 3, 7 आनी 8 आमचे भाशेन, 9-15 इंग्लीश भाशेन. ह्या दिसांनी 2च मिसां, 7 आमचे भाशेन आनी 8 इंग्लीश भाशेन. हें सगळें तुमी पळयतात म्हूण न्हय, यूट्यूबाचेर आमचे ॲप आसा ते डावनलोड करूंक जाता तुमच्यान एंड्रॉयड आनी आयफोनाचेर. त्या भायर आमची वेबसायट आसा. हे सगळें एकूच नांव दिल्लें आसा, सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल. मातशें तुमी सबस्क्रायब करशे जाल्यार आमकां आनी तुमकां बऱ्याक पडटलें. तर मातशें मनांत दवरात. खूब जाण पळयतात पूण सबस्क्रायब करनात. मातशें सबस्क्रायब करशे जाल्यार आमकांय बऱ्याक पडटलें. आमी खूब वावर करता आतां. आमी म्हण हितून दर दिसा आनीक वस्तू थंयसर घालीत आसा. खूब लोक तातूंत भाग घेतात. तो तुमच्यान पळोवंक जाता. ओके, देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. मीस 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान जाता. हे सायडीन गेली म्हणटकच पेट्रोल पंपा उपरांत 100 मिटर दावे वाटेन सुपुल्लें कपेल आसा. थंय सायब आसतालो. हें तेन्ना बांदूंक नासलेलें, पूण तें आसलेलें. तो आयिल्लो तेन्ना 1542 वर्सां तो पावलो गोंयांत. तेन्ना तें ताका दिल्लें. ती कॉलेज आसलेली सांत पावल, थंयसर तें कपेल आसा. 10 वरांचेर दर म्हयन्याचे 6 तारखेर थंयसर मीस जाता. तुमी म्हणटाल्यात क्रिस्मसाक मिसां कशीं आसतलीं? मिसां आयताराची आसतात पळय ते भाशेन 7, 8 आनी 9-15 सकाळची दिसाची. रातचें रातचें आसा मीस, पूण हे इंग्लिशीन मीस आनी चडशे आमच्या लोकांकूय एके वतीन, कित्याक हांगसर कोंकणीन म्हणून तो आमचे भाशेन प्रत्येक फिरगोचीन मिसां जातात आनी थंयसर तुमी वेचे. हांगसर हे मीस कित्याक दवरले? कित्याक गोंयांत कोण आयलो की ना रोखडीच ती हिंचर मिसाक वचपाचें बेजिलिकेंत. आनी बेजिलिका तर बंद आसत कित्याक ते सायडीन बिशप येता आनी बिशप तर थंयसर येत जाल्यार बाकीची सगळीं मिसां बंद करपाची. पूण हांवें ताका सांगलें आतां कितें करपाचें, हांकां कितें म्हणून सांगपाचें. तो म्हणूंक लागलो बरें तुज्यान इंग्लिशीन ह्या भायल्या लोकां पासत जीं कोण आमचे इंडियेक सान येतात वो परदेसांत येतात तांकां हें मीस. आमकां खूब त्रास आसा तुमकां सांगूंक जाय जाल्यार, कित्याक इतलो लोक येता, कोण क्रिस्तांव कोण न्हय, मागीर कमयांक कोणूय घेतात, कितें मदेकच भायर सोदतात, अशें खूब त्रास जाता आमकां. पूण लोक येतात म्हूण न्हय, म्हणून तांकां आमकां सावरांचें पडटा. आमचे वॉलंटियर्स आमी हाडटा, सगळें तें बंदोबस्त करता, मागीर तें मातशें खटाखुटू जाता. पूण हे भाशेन आमी तें मीस दवरलेलें आसा. आमी 11:30 24 स्टार्ट करतले आनी थोडे कॅरल्स आनी कॅरल्स जाल्या उपरांत हे भाशेन आमची तयारी आनी मागीर मिसान वांटो घेतले हांव. तर क्रिस्मसाच्या दिसा 24 आनी 31 जानेवारी ही दोनूय मिसां आमी इंग्लीश भाशेन हांगसर करतले. पूण बाकीच्यांनी ते सायडीन तुमचे फिरगोजीन वेची
तें आतां बायल्यांक म्हूण न्हय, तूं हे भाशेन ताणें म्हाका परवानगी दिलेली आसा, ती हांव तुमकां जाहीर करतां. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. आनी एक सांगपाचें आसा, कॅरल्स ऑन द हिल म्हणजे फाल्यां मंडे 18 वयर क्रिस्टियन आर्ट म्युजियम आसा, फाबियोला आनी ताचो क्वायर थंयसर हें कॅरल्स घेतलीं, तर तुमच्यान 6:30 वरांचेर थंयसर वचून पळोवंक जाता. ते यूट्यूबाचेरूय तुमकां मेळटले. सुरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वदाद देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें, देखून जेजूचें नांव आनी सडवणुची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे तेण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे अवतऱ्याक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पाव म्हूण मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. Amen. जेजू आमचो सोवोन्नार पेज 103 G12 G12. जेजू आमचो सोवोन्नार
Page 170, E16, Comfort, Comfort My People, E16, page 170. Page 170, E16, let's all rise. Comfort, comfort my people, says the Lord your God. Cry out loud to Jerusalem, God has pardoned you. Every valley shall be filled, every mountain hill made low. Comfort, comfort my people, says the Lord your God. Cry out loud to Jerusalem, God has pardoned you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our brother Christ Jesus, love of God our Father and Mother, and the fellowship of God the Spirit be with you all. And with your spirit. My dear sisters and brothers, we are come together on this day, the third Sunday of the Advent season. Each time and every time, when we come around the altar of the Lord, we come here to have the touch of the Lord. So that being touched by God, transformed by God, anything, everything that should proceed from us should have the same touch, same transformation, or the same divine. In a way, we need to become small gods, so to say, and thereby the divinity will live in our humanity. But still we have to accept there are a number of times when we have failed in this particular respect, and we have to be profoundly sorry, very sorry, indeed sorry. And call upon God's mercy. I confess To Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May God have mercy on us, forgive all our sins, and lead us all to a life of joy, peace, and grace. Amen. Amen. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Let us pray. Lord God, who see how your people faithfully await for the birth of your Son Jesus, enable us, we pray humbly, to attain the joys of so great a salvation, so that we will celebrate the nativity of your Son, our brother Jesus, in a very, very worthy manner and glad rejoicing. This we ask through Jesus Christ, our Lord. Amen.
A reading from the book of Isaiah. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good tidings to the afflicted. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall exult in my God, for he has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with a garland, and as a bride adorns herself with her jewels. For as the earth brings forth its shoots, and as a garden causes what is sown in it to spring up, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Your response: my soul shall exult in my God. My soul shall exult in my God. My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For he has regarded the low estate of his handmaiden. For behold, henceforth all generations will call me blessed. Response: My soul shall exult in my God. For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. And his mercy is on those who fear him from generation to generation. Response: My soul shall exult in my God. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent empty away. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy. Response: My soul shall exult in my God. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. Brethren, rejoice always, pray constantly, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Do not quench the Spirit. Do not despise prophesying, but test everything. Hold fast to what is good. Abstain from every form of evil. May the God of peace himself sanctify you wholly, and may your spirit and soul and body be kept sound and blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, and he will do it. The word of the Lord. Thanks be to God. Kindly rise. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. The Spirit of the Lord is upon me. He has sent me to preach good news to the poor. Sing hallelujah.
to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. The Lord be with you. And with your spirit. The reading is taken from the Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Gospel according to St. John, chapter 1, verses 6 to 8 and 19 to 28. I repeat, Gospel according to St. John, the first chapter, verses 6 to 8 and 19 to 28. There was a man sent from God whose name was John. He came for testimony, to bear witness to the light, that all might believe through him. He was not the light, but came to bear witness to the light. And this is the testimony of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask John, "Who are you? Who are you?" John confessed. He did not deny, but confessed, "I am not the Christ." And then they asked him, "What then? Are you Elijah?" John replied, "I am not." "Are you a prophet?" Again he answered, "No." Then they said to him, "Who are you? Who are you? Let us have an answer for those who sent us. What do you say about yourself?" He said, John said, "I am the voice of one crying in the wilderness. I need to make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah had said it. Now they had sent me, the priests and Levites had been sent from Pharisees." Then they asked John again, "Then why are you baptizing? If you are neither the Christ, nor Elijah, nor the prophet, then why are you baptizing?" John answered them, "I baptize with water, but among you stands one whom you do not know, even he who comes after me, the thong of whose sandal I am not worthy to untie." All this took place in Bethany, beyond the Jordan, where John was baptizing. This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Let us pause for a moment of prayerful silence, pondering over the readings that we have just listened to. My dear sisters and brothers, going with the three readings of today, I got three reflections to share with you. At the end of each reflection, I have a petition to be submitted to God on our behalf. I will invite you to travel with me in the thought process, and as and when I end the petition, I'll be happy to see that you also respond, "Lord, hear our prayer." Possibly and very possibly, you would have come across a person by name Oscar Romero. He is now canonized, so Saint Oscar Romero. Archbishop, he was last century Archbishop of the Archdiocese of San Salvador, of the country of El Salvador, Central America. And he was martyred, he was killed while celebrating Mass on the 24th of March 1980, solid about 43 years ago. But certainly you would have come across about him, because the present Pope Francis talks about him here and there.
But in case you're not come to know about Oscar Romero, I will very brotherly recommend to you, when you get back home during this weekend, you see the movie Romero, R-O-M-E-R-O. Fantastic movie. Gives the life of that Archbishop Oscar Romero. Let me now come to this detail. Namely, when he was martyred while celebrating Mass. When he was martyred, and the people of that Archdiocese of San Salvador, or the country of El Salvador, in the Central America, they said this: we have never seen Jesus. We have never seen Jesus. We pray to Jesus. We talk about Jesus. We teach about Jesus. We preach about Jesus. We write about Jesus. But we have never ever seen Jesus. But next sentence is much more important. We have never seen Jesus till we saw this man, Oscar Romero. He was Jesus to us. And he preached and lived as Jesus did. And he was murdered, assassinated, as Jesus was killed upon the cross. And Oscar Romero gave up his life when he was celebrating Eucharist. A single gunman walked in and opened the fire, and he was done away with. And the blood of Jesus, which was on the altar, mingled with the blood of Oscar Romero, who collapsed after the gunning. I tell you, my dear friends, you'll be highly surprised to know the El Salvador, the country, is not our non-Christian country, Catholic country. Even the president and the cabinet ministers, and all of them are Catholics. But they could not stomach Oscar Romero. Why? That is the way the first reading comes. He stood for justice. He stood for righteousness. Demanded changes. He could not stomach injustices. He could not stomach violation of human rights. He could not stomach when the women were assaulted sexually. He could not stomach when the children are taken for a ride. He raised his voice. As the first reading today said, the Spirit of the Lord was upon him. Book of Isaiah, chapter number 61, verses 1 and 2. He lived a particular call. And the very Catholic government, I repeat, Catholic government of El Salvador, Archdiocese called San Salvador, but the country is called El Salvador, could not stomach him. And very, very strikingly, if not shockingly, if not scandalously, he was killed by the very Catholic government of El Salvador while he was celebrating Mass. They went to that extent because he also raised his voice. And whenever he preached on Sundays like this, it was simply telecast and broadcast. He gave a call. We cannot be silent spectators. Now what is happening around, we need to really get focused on. And we have to come in to save our people, redeem our people, free our people, so that they will have all the rights that are designed and destined by the Constitution of El Salvador. And they said when he was killed, back to my point, he said the people of San Salvador said, we have never ever seen Jesus till we saw him. Never ever we seen Jesus. Why? Jesus lived 2,000 years ago. 2,000 years ago. And Oscar Romero lived in the last century. They said he is Jesus of 20th century. I got a point to make. You know, every year comes. Every year Christmas comes. And every year Advent season comes. But you will be highly surprised to know the Advent season was not celebrated, commemorated from the origin of the Christianity. It was a late origin comparatively. All the Christmas only started from the 6th century. Advent started only from 16th century. 16th century. Now we make about Christmas only from the 4th, 5th century. And 6th century it became an international festival, the Christmas. Not from the beginning, church history. And the Advent season came only 16th century. And now again you will be surprised to know, this particular what you call Advent season was not a Catholic church tradition. You will be surprised to know, this is a Lutheran tradition. Lutheran church.
They started the Advent season. Where in Germany? That means the German Lutheran church had the season of Advent to prepare for the birth of Jesus festival. But they started from November the 15th, ended with the December the 25th, 40 days, corresponding to the 40 days of Lenten season. Only in the 19th century, that means about plus or minus 200 years ago, that particular 40 days into 4 weeks, and today we are in the 3rd week of Advent season. But comes my point. Every time and each time, every year and each year, when we have the Advent season, we are only thinking of Jesus who came 2000 years ago. That is past. And in the second reading today, St. Paul talks about we should be awake for the coming of the Lord. That is in future. Second coming of the Lord. But look at my information. I wish and hope and pray this particular information will give you certain invitation and inspiration. And so that the coming week, we are already on the 17th of December. In another week's time, next Sunday is going to be the night, the Christmas. But never too late. Though we started the Advent season 3 weeks ago, now we are in the 4th week and we need to get this challenge. Shall I tell you the challenge? I'm asking your permission. Yes? Okay, good. It is not celebrating or commemorating the birth of Jesus which happened 2000 years ago, past, P-A-S-T. We are not only thinking of the future, the second coming of the Lord, that is, this is past, this is future. Now what happens to present? Now what happens to present? This is yesterday's century. This is what you call tomorrow's century. When it comes, nobody knows. St. Paul talks about it in the letter to Thessalonians in today's second reading. And he talked in the 1st century. Now we are in the 21st century. But when the Lord is going to come, nobody knows. In case any one of you knows here, please inform Pope Francis. Because he himself also doesn't know. And next Sunday he will declare on the Christmas day, that will be his message. People of old Goa attending the Mass of Bom Jesu discovered when the Lord is going to come again. It's a new revelation. New revelation. But anyhow, it's not going to be. Nobody knows. Nobody knows. Nobody knows. Let us accept the fact. Now come to the challenge. The present time, you should become a Jesus. I should become a Jesus. We should become little, chota, choti Jesus. That is Advent season. It's not only simply saluting Jesus at the crib, kissing Jesus and singing carol for Jesus. We need to become Jesus. Where do you get it? In today's gospel. John the Baptist lived before Jesus. You and I live after Jesus. And John the Baptist talks before Jesus, I am not the Christ. And here the priest and the Levites who were sent by the Jews, and they came to John the Baptist and asked, who are you? Who are you? Who are you? He says, I am not Christ. I am not a prophet. I am not Elijah. That is before Christ. Whereas you and I are after Christ Jesus. And we need to become small, little, chota, choti Jesus. That's what Advent season. Then not in the coming 24th will be Merry Christmas. It's not the Christmas of the past. It's not the Christmas of the future. Christmas of today, this year, 2023. How do you become? Again, readings are there without making further explanation. When you and I become more kind, more forgiving, more charitable, more compassionate, more sharing, more caring, we become Jesus. In the letters of St. Paul, we also find this particular passage. No longer I live. St. Paul says, Christ Jesus lives in me. We should say. We should say. That's the demand of Advent season. That's the invitation of the Catholic Church. When the Catholic Church went together with the Advent season in the 19th century, this is the invitation that is being placed before us. Unfortunately, it happens anywhere, everywhere. Even the Advent season has come to be one of the tradition.
But we need to get into certain revolution of the original concept of Advent. I need to become. Jesus should be born in me. And I should become more and more forgiving. I put it in one example and then end it. In case you got something against any one of your dear and near ones, friends or relatives, or any neighbors or whatever you think, before Christmas, patch up. That is Jesus. You thought the Christmas is only for you, and you want to celebrate in a gala way. Nothing wrong. But think of somebody at the next street or next road in the pavement. Have something to share. You are Jesus. When we become other-centered, and especially the least and the last-centered, when we really show our compassion and concern and care for them, they become Jesus. We become Jesus. We become Jesus. I like to pray for that grace. This Advent season 2023 will give you and give me that particular quality, that particular nobility, that particular capacity to become a little Jesus in our own way. We cannot be 100% Jesus. That is too much. But we can be in his very Jesus word, 34, at least 30%. Jesus says. In some other context, he himself said it. Or 60-fold. Then comes 100-fold. When it comes, let it come. But we need to accelerate the process, become more and more Jesus-like. For this, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. And the second intention, second prayer is very special. I will be brief. Today is December the 17th. I don't know whether you know, on this particular day, way back in the 1936, somebody was born. Today he enters into 88th year of his age. And when we come together here, we need to thank God for the gift of that particular person to us. You remember? Who's celebrating today birthday? Not me. I'm talking about somebody. Anybody? Pope Francis' birthday. Give me a clap, yeah? Nothing wrong. Give me a big clap. Give me a big clap for him. We are indeed happy and delighted to have a person like Pope Francis, our sovereign pontiff. He got elected in the year 2013, March the 13th. And today is completing 87 years. He is entering into 88th year. But full of vibrancy, full of vitality, full of vigor, full of vision, even at the advanced age of 88. And it's a very, very, very huge gift to us. In a modernized world of today, in the globalized world of today, in the privatized world of today, in the liberalized world of today, is a really remarkable person. I don't know about you, I am highly, hugely fascinated by this Pope Francis. And he still pushes the church onward and forward. And though now he goes now here and there with in a wheelchair, but still his mind is up. So the chair only doesn't have the wheel. Even Catholic Church has got the wheel going forward. He walks the talk. Very credible person, very creative person, very cordial person. Today in a very, very special way, we have to pray for the health of body and mind of Pope Francis. And thanking God for the gift of Pope Francis, we should pray that his leadership of the Catholic Church will become remarkable in the history of the church. For this, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. The third intention is nothing but for you and for me. And some of you would be what we call tourists here, pilgrims here. But as we come around the altar, we need to pray for one another. Why? Going back to the first thought, we need to become Jesus to one another. We need to become grace to one another. We need to become blessing to one another. And as we attend this Eucharistic celebration, we need to accept the invitation and the inspiration, and much more go ahead with the implementation. And that is not going to be an easy task. But God will never ever find himself lacking and wanting in granting the blessings, so that we will become the little Jesuses of 21st century, and much more. We will be a blessing, grace. And when we say next week, happy Christmas, indeed happy, not only for us,
all others. And this we place as an intention before the Lord, even surpassing our expectation, even transcending our petition. Lord God will certainly grant us graces. We need to have that particular faith. Now I recommend we all stand together to recite that particular faith together as a community gathered over here. Amen. I believe in God, God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. we now place before God all other petitions that are coming from our assembly. Let our response be, Lord, may your justice be seen by all peoples. For Lord, may your justice be seen by all peoples. For the Pope, the bishops, the clergy, and the religious, that assisted by the Spirit of God, that they may serve the people with the best of their abilities, bringing peace and joy, love and charity to the lives of people. We pray, Lord, may your justice be seen by all peoples. For those who suffer and live in a state of despair, that in their abandonment and anguish, they may be comforted and helped to return to a life of normalcy through the loving kindness of God. We pray, Lord, may your justice be seen by all peoples. For the poor of the world, that governments and organizations funded by the state may provide employment to the youth so that they may sustain and support their families. We pray, Lord, may your justice be seen by all peoples. For all people of goodwill who are in patient expectation for the arrival of the Lord Jesus, that their lives, inspired by the values of the gospel, may help to build a world based on righteousness and peace. We pray, Lord, may your justice be seen by all peoples. For all of us present at this Eucharistic celebration, that the coming of Christ, for which we are preparing, may deepen our faith and our resolve to commit ourselves to Christ and his gospel. We pray, Lord, may your justice be seen by all peoples. Bringing all the prayers to the feet of God, let us be seated to sing the offertory hymn. All things are thine, O Lord. Page 71, BB 11, BB 11. All things are thine, O Lord. We offer thee what we receive from thy hand. Blessed art thou, O Lord, Israel's God from all ages. Thine is the power and glory and splendor. All things are thine, O Lord. We offer thee what we receive from thy hand. Pray, my dear friends, that our sacrifices might be accepted to God our Father and Mother. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church.
The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Let us Lord. thank Lord our God. We thank you, God, for the very gift of life that you have given to us. Though we find ourselves lacking and wanting in responding to your invitation and inspiration, let this particular Advent season of 2023 make a difference in our lives and through our lives, so that we will emerge at the end of this particular season as Jesus of this particular century, that we may put on Jesuses, we may put on the Jesusness, so that we will stand for justice and righteousness come what may. We know we need your blessings, which you will be magnanimously, generously offered to us, even surpassing our petition and supplication, and you will be ready to shower upon us your blessings, for which we need to be grateful, thankful. As a mark of our thanks and gratitude, we join with the total creation and we sing together. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, on the source and summit of all holiness, all godliness, all goodness, all greatness. Send your Spirit upon this bread and wine. Transform them into the body and blood of your Son, our brother Jesus. At the Last Supper, Jesus took the bread, thanked God, and he broke the bread. And extending the broken bread to his disciples, Jesus said, "Take this, all of you, eat of this. This is my body, which is broken up for you." As it was customary in the Paschal meal, a chalice of wine was passed on many a time, at least thrice. Once when the chalice came to Jesus, he lifted the chalice up, again gave thanks to God, and giving the chalice to his disciples, Jesus said, "Take this, all of you, drink from this. This is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant. It is shed for you, for many, for all, for the forgiveness of your sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again, until you come again. Therefore, as we celebrate and commemorate the memory of the sacrificial death and victorious resurrection of your Son Jesus, we offer you, God, this bread of life and this chalice of salvation. We give thanks that you are elders worthy to be in your presence and minister to you and to your people, and especially who are pushed to the peripheries. Humbly we pray, by partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Rome, Lord, your church, spread through all the world, bring it to the fullness of justice, solidarity and charity, together with Pope Francis and Philip Neri, our Archbishop, all the ordained, all the consecrated, all the baptized, all the people of God, all the people of goodwill, in a very special way, who are assembled this morning for this celebration.
of your Son's Paschal mystery. Bless us all. Receive all those who are departed, especially who are forgotten, into your eternal home, and grant them eternal life as your gift and as your grace. Have mercy on us all, we pray, with Mary, with Joseph, with Francis Xavier, with Joseph Voss, with all the saints and martyrs. We like to praise you, glorify you, in Jesus, through Jesus, with Jesus, in the unity of the Holy Spirit, forever and ever. Amen. We stand to say together the very prayer of Jesus. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. for the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. Lord Jesus, you said to your apostles, I give you my peace, my shalom I give you. I give you my gospel, my challenge I give you. I give you my vision, passion, mission I give you. Look not on the sins of the community who are gathered here, but on the faith. And grant us the same shalom, same joy, same peace forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with us. And with your spirit. Let us exchange with one another the shalom of the Lord, peace of the Lord. Today's gospel, John the Baptist says, somebody is coming after me, whose sandals I am unworthy to tie. But whereas the same Jesus has found you and found me, found us worthy to follow him. And he is ready to strengthen us, embolden us with his very body and blood. As such, happy are we, or called to his banquet. Lord, I am not worthy that he should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Jesus grant us the courage to be Jesus of this century. Amen.
Jesus, I love you with all my heart. I long to be near you and never to part. But Lord my God, so weak am I to stand in this world of sin and sorrow. I'm a man, so give me a heart burning with love for you, oh Lord, a heart that will love you till the end, a heart that will sing of the power of a king and the love of a friend till the end. Jesus, I love you with all my heart. I long to be near you and never to part. But Lord my God, so weak am I to stand in this world of sin and sorrow. I'm a man. So give me the strength that I may stand upon your word, the strength to conquer every foe, the strength to disown for your sake what I own, and to love what I'm cost in return. Jesus, I love you with all my heart. I long to be near you and never to part. But Lord my God, so weak am I to stand in this world of sin and sorrow. I'm a man. Let us pray. Lord Jesus, you have strengthened us with your body and blood. You have emboldened us, empowered us with your very body and blood. We thank you very much for you, for your gift of yourself. And today in a very special way we ask so that
we may have the sustenance, cleansing us continuously of all our faults and prepare ourselves for the upcoming Christmas. Bless us, guide us, guard us forever and ever. Amen. Kindly be seated. I'd like to thank Father Jerry Rosario. He is a Jesuit of the Madurai province. He is a lecturer. He has been lecturing in the Pastoral Institute. Whenever he comes here, he would like to celebrate Mass with the people because of St. Francis Xavier. There's a great devotion. He has done a lot of things in his life. He has given blood more than anyone in India has given. So some 280 times. So he has written also many books, and he is a barefoot Jerry, we call him. So he's very one with the poor and reaches out to people. So I thank him for celebrating this Eucharist with you and breaking the word of God. I'd like to thank all our sacristans, the choir, media, the people who help us in our volunteers, plus in the side, all of them. I also like to thank you because you come here with great devotion out of love for St. Francis Xavier and through him for Jesus, so that we can deepen ourselves through the word and in the sacrament of communion. I'd like to also thank people who are not able to come for Mass. They are either old or sick in hospital or at home. They are traveling or they are on sea. All of them participate in our Mass, so I'd like to thank them all. And I would like to assure you all of our prayers. We have prayers here from morning, 5 o'clock, right up till 6:30, and then afterwards we have our Masses. We have other devotions as well, and you can kindly subscribe to our channel, and that will be a great help for you and for us as well. The same name is there, St. Francis Xavier Official. Either you go to the YouTube or you go to the apps, which are both in Android as well as iPhones, and also the website, same name, St. Francis Xavier Official. Many of you, in fact thousands of people, do participate in our Masses and all the other programs that we are doing for the growth of spiritual life as well as relationship with one another. Every Sunday we have 3 Masses, and all our Masses are in the morning. And I have mentioned this to you because in the evenings we find it very difficult to control the tourists. So we've closed it at 5 o'clock so they can all get out. Otherwise, our workers have to be here from morning 6 o'clock right up till 7:30 in the evening. That is not fair for them. But it's also not, good for the place because it gets crowded and we don't know what is going on here. There are security problems, there are issues of other things just missing, and we don't know what can happen here. So that's the reason why we have taken a little caution to be more according to the timings that are given to the people from 9 to 5. So now, we would like to also tell you that in the weekdays, we have 2 Masses, one at 7 in Amchabashin, and the second one is in English at 8 o'clock. Every 6th of the month, we have a Mass at the Chapel of St. Francis Xavier. When you go here, after the petrol pump, about 100 meters onto the left, you see a little petite chapel. That's the place where St. Francis Xavier was, and that was given to him before he went down south and then to the east to proclaim the word of God and to bring people to the knowledge of God's love. So that chapel is very significant, and we have Mass there on the 6th of every month, 10 o'clock in Konkani. I'd like to mention to you that for Christmas,
On the other side will be the Konkani Mass. That's the church, that's the parish. We are a shrine. Normally, most of the people when they come to Goa, they'd like to come to the Basilica for a service. And so we were not having them. And so the people were going to the cathedral. But many of them don't follow what's going on in Konkani. So there was a desire that maybe if they have it in English, some of them could follow. And also those who come for curiosity's sake to know what the Mass is, what is Christmas, and how is it celebrated. So they would also like to come. Then sometimes they receive communion. So these are issues that we have to tackle. So the bishop has granted us permission here to celebrate the Mass at midnight on the Christmas, that means the 24th, and on the 31st as well. But mainly for the people who come from outside, they don't have a chance, they would like to come here, so for them. Because the parishes have organized their Masses for the people, and sometimes parish priests feel that they all like to come here. So it is not meant for the parishioners of around, but it's mainly for those who come from outside and they would like to participate in the Mass. We have our volunteers who help us, and we take great care to see that, they are kept in a certain place so that, if they want to go out, they can just move out from there, etc. So Mass will be here on the 24th, starting at 11:30 with a little carol singing. And so also on the 31st, we will have little prayer service, and after that we will begin the Mass. So this is what I'd like to announce to you, and I would like to thank the Bishop for considering the people who come from out and that they can come here for Mass. Kindly now rise. There is also another announcement I'd like to make, that tomorrow is the 18th, and there is a special concert, Carols on the Hill, that is going to be at the Christian Art Museum, and that will be done by Fabiola and her group. They will be singing carols there, so you can participate in it at 6:30 in the evening. Thank you. Kindly rise now for the final blessing. The Lord be with you. And with yours. May Almighty God bless us, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Before ending, we also have to salute our famous Saint Francis Xavier in the light of today's Gospel. He is the one who brought light to us. John the Baptist says, I am not the light. The light is coming after me. And after him, he came over here on the 6th of May, 1542, brought light to us. Now we have to carry the light and be the light. With this intention we go, the Mass is over. Thanks be to God. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of my Lord. Now we say the prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by that love, you went from country to country, also came to our very country of India, in this very particular city of Goa, and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus, and much more the good news of Jesus, salvation. That is why the Father in heaven filled you with glory and preserved your body from corruption. Filled with joy for these unique gifts, we join you
in praising God our Father. Now we ask your intercession for our sisters who are gathered here. Now we make our own personal intention for which we like to get the intercession of Saint Francis Xavier. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to God, and for everything together with you, we praise God through Jesus Christ in the Spirit, forever and ever. Amen.